प्रेस घेवपाचें कारण तुमी जाणा आसतले 13 तारीख फिशरी मिनिस्टराचो एक स्टेटमेंट येयलो आपूण एक कमिटीक ना आनी आपणान हे पास करूंक ना पयशे तिका आनी जेन्ना आमकां हे पेपर मेळले तेन्ना हे कमिटीक फिशरी मिनिस्टर आसा तशेंच डायरेक्टर ऑफ फिशरी सेक्रेटरी ऑफ फिशरी फायनान्स सेक्रेटरी आनी दोग फिशरमॅनाचे एक बोट ओनर मिनीन आपोन्स श्रीधामचो मेंबर ऑफ मांदळी चेअरमॅन बोट ओनर आनी एक आग्नेल फेर्नांडीस GRAचो एक 16 जाणांची कमिटी जेन्ना कसली कमिटी आमची ती पर्पज फंड ती कमिटी आनी जेन्ना आमी म्हाजो इशू घेवन फुडें गेलेले सगळे लोकांक गमपाक तेन्ना म्हाजे तेणी एक एलिगेशन केलें की म्हाजे पर्पज फंड उरला म्हणून भरपाचें पूण आयज हांव तुमच्या मुखार सांगूंक सोदता की जितके फिशरी डिपार्टमेंटान नॉन मेकॅनायज केनो आहा तिच्या एकल्याच्या लेवनाक डिपार्टमेंटान पर्पज फंड भरूंक ना फाल्यां तर हिंचे कोणाचें कितें डॅमेज केनो जालें तें म्हणल्यार तुमी पयशे भरूंक ना म्हाजो इशू वेगळो आनी कोण भरिना दिसा वेगळो पूण डिपार्टमेंटाचो फॉल्ट तितून आसा कित्याक डिपार्टमेंटान ते फॉर्म आसता ते डिपार्टमेंटा कडेन आसता आनी डिपार्टमेंटानूच दिवंक जाय फॉर्म सेकंड म्हणल्यार आयज जेन्ना आमकां ITI घालून आमकां कोणाक कितले पयशे मेळला हेजेर म्हणजे नॅचरल कॅलिमिटी जावन कोणाचे केन्ना डॅमेज जाला दोन आमकां लिस्ट आहा एक लिस्ट जाला पास एप्रिल 20/12/2021 आनी हो एक्स पयलींचो फिशरी मिनिस्टर फिलीप नेरी हितून तुमी पळोवंक शकता 5 जाणांची नांव आहा तितून आसा 22,18,750 रुपया टोटल हे 5 जाणांक ते आनी सेकंड आहा सेकंड लिस्ट आहा हें पळय सेम डेट आहा 19 जाणां हे टोटल कितले आहा 53,67,000 आनी ती म्हणटा आमी मिनिस्टर सांगता आपूण कांयच नको म्हाका दिसता जें कितें आहा तें सगळें डिपार्टमेंटाच्या भितरूच आहा आनी आमचे फिशरी मिनिस्टराक अजून हेची कांयच खबर ना हय मिनिस्टराक खबर ना मिनिस्टराक कांय खबर ना डिपार्टमेंटान हें दिवंक जाय न्हू जेन्ना तो कितें विचारता पळय तो म्हणटा आपल्याक कांय खबर ना पळय 20/12/21 म्हणटा फिलीप नेरी न्हू त्या टायमार दोनूय ऑर्डर सँक्शन केला विथ कॅबिनेट एप्रुवल जाल्यार ह्या मिनिस्टराक कशें आसतलें खबर जेन्ना आमी सगळो संजयचो रिपोर्ट दिलो तेन्ना आतां तुमी म्हटलें आमचो डिमांड कितें काय म्हणून आमचो व्हडलोसो डिमांड ना आमी अमकेच दी म्हणून आमी मागोना फकत आमी जस्ट मागता ताका एक बोट बांदपाक जितले पडटा पळय तितले दिले पूण आमी हॅपी जेन्ना आमचे खूब टायम जावं लागून आमचे तें लॉस जालें पूण तेन्ना आमी केन्ना तिका आमी कोणा कडेन मागोंक ना आमची तालेगांव MLA जेनिफर मोन्सेरात ती लागून आमकां जायतो सपोर्ट केलो लास्ट टायम तेन्ना आमचे जावं तेन्ना लॉस जालें तेन्ना आनी एक म्हणल्यार मेचे 16 तारीख हांव परत सांगताय मेचे 16 तारीख कॉन्फरन्स मिटींग आसली टुरिजमान तेन्ना आमकां जेन्ना डायरेक्टर संजय उलयलो पूण तेन्ना तोवूय तेन्ना उलयलो कितें आमकां ते बोटीक लागून कितें तर हें तेणें इशू केलो तो मागीर मिनिस्टरान कितें सांगलें संजय आपूण तुका 2 लाख दितलो म्हणून आतां 2 लाख म्हणल्यार एक बोट इजिली बांदपाक जाताली पूण आमी तेन्ना मातशें हॅपी आसले तेन्ना आनी मागीर तरी पूण 18 तारीख आमकां काणकोण आपयले 18 तारीख वास्को आहली आनी 19 तारीख आमी काणकोण गेले तेन्ना तेणें आमकां स्टेजीर सांगलें कितें संजय तुका 2 लाख न्हू 2 लाख तुमीच ते पूण आनीक तुका आपूण वाडोवन दितलो म्हणून तरी पूण तो नेगार गेलो तेणें दिवंक ना आसून आनी जेन्ना आमकां चेअरमॅनान सांगलेलें कितें 20 कोटी कन्फरन्स फंड आसलें म्हणून एक्चुली तो 20 कोटी न्हू एक्चुली तो 25 प्लस आहा हे पळय तुमी पळोवंक शकता कितला तो 25 प्लस आहा आनी सँक्शन केला हिंगा 75 लॅक्स म्हणल्यार हे कोणाक डॅमेज जाला पळय तिंगा पूण जेन्ना संजयाचो केनो डॅमेज जाले तेन्ना आमी फूल व्हिडिओ व्हायरल केले फोटो व्हायरल केले फूल दाखले ते आनी जेन्ना हे पळय कोणाक सँक्शन केला पळय तिंचो अजून कांय हेंच ना म्हणल्यार ते कशें सँक्शन केलें तेच कळना म्हणल्यार कशें तिंगा पयशे दिला ते अजून कांय कोणाक कांय खबरूच ना जाल्यार तुमी बेस्ट दिला काय कशें दिला तर कांय खबर ना
कित्याक आमी काय सपोज जर नाल्यार आमकां दाखोवचो रिपोर्ट कांयच ना तेंचो नाल्यार पैसे दिल्या बद्दल पैसे दिला पळय कोणाक दिले आतां पळय मेन्शन केला न्हू तुम्ही ते पळय हेय तुम्ही पळोवंक शकता कॅमेरोचो पळय हे नंबर हे तुम्ही विचारूंक शकता कोणा तुम्ही हे सुद्धा पळय कोणी ITI सुद्धा मागले ते आता तुम्ही मागताना मागलेले आम्ही ही ITI ही आम्ही जेन्ना पळय कोणी हे केला पळय तेन्ना आम्ही ITI मागली किती ITI मागले कितें मागले ITI कितें जालें मॅडमीन कितें किती किती ITI आमी मागले ITI कितें जेन्ना मॅडमी सांगले आमी 8 लाख दिला म्हणून कोणाक प्रॉब्लेम जाले ते नॅचरल ITI मागले आनी आमी सगळ्याची डिटेल मागली इतक्या वर्सां कोणाक किती झाला हय डॅमेज जाले कोणाचे बोटी हय ते मागले आनी तिणी आमकां लिस्ट दिला आमकां दिवना ते दिवं ना डॅमेज जाल्यावर डॅमेज कितें जाला तें दिवना कितें जालां ते दिवं ना आतां आमी आनीक घातला मानता ते डिटेल्स ती मागला खंयच्या वर्सा जालेले आनी तेन्ना तिचे पर्पज फंड कितले आहले बोललेले समजलो तूं आतां तो तिंका आतां 17 तर तिचे पर्पज फंड बोलले आनी तिका 8 लाख मेळूंक शकना न्हू